सोमारासावन 12वे बोर्डाची परीक्षा सुरू। एकूण गोंयभर 16 परीक्षा केंद्रांतल्यान 18,520 भुरगीं एग्जाम दितात। कला, वाणिज्य, विज्ञान ह्या 3 शाखांची एग्जाम 26 मार्च मेरेन, व्होकेशनलाची 17 मार्च मेरेन चलतली। भुरग्यांक अभ्यास करपाक वेळ मेळचो, एग्जामीचो ताण येवचो न्ही म्हणून 2 पेपरां मदीं बोर्डान दिसाचो गॅप दवरला। पेपर बरो आसलो। कसलो पेपर आसलो? इंग्लिश पेपर आसलो। इंग्लिश डिफिकल्ट कितें आसलो? डिफिकल्ट काय नासले, बरो आसलो पेपर। आणि फाल्यां कसलो? फाल्यां ना परवा पेपर अकाउंट्स। English. इंग्लिश हाव वाज It was good. It was quite easy. And आणि डिफिकल्ट क्वेश्चन? what? डिफिकल्ट क्वेश्चन was there? No, nothing that difficult was there. It was quite good. Yeah, it was fun. इंग्लिश इंग्लिश बरो आशिल्लो? हय आसलो इजी आशिल्लो? इजी म्हणल्यार मिडियम आसलो मिडियम आशिल्लो? हय काय प्रॉब्लेम आशिल्लो? ना प्रॉब्लेम हां? Good. Which paper was it? English. English. Yeah. It was difficult? No, not really. Not yet. No. This one? Exam bora alli. English easy allo. Paper was easy, very easy. It's good. Hoping for best for tomorrow. Then it was really good, easy, and we were able to answer everything and all. So we are waiting forward, starting out for the next paper. Thank you. It was first time, so it was nervous. No, it was not so difficult. I knew The paper was easy. It was not too lengthy. The essays and all were easy to answer. I finished my paper on time. एग्जाम बरी भाशेन आयज स्टार्ट जाल्या, सुरू जाल्या 5 तारखेक सकाळच्या 10 o'clock ती 12:30 संपली। इंग्लिश पेपर आशिल्लो, हातूंत 16 ब्लॉक आशिल्ले। 16 ब्लॉकांनी बरी भाशेन जाली आनी भुरग्यां कडेन उलयलें त्या प्रमाणे पेपर वॉज इजी, नॉट डिफिकल्ट, नॉट लेंथी. दे हॅव आन्सर वेरी वेल. सोंची मायनिंग वाठारांतल्या लोकांची पिवपा उदका पुरवण हुमकळ्ळी. लोकांक पिवंक उदक सारकें मेळना म्हूण हायकोर्टान सरकाराची खरडपट्टी काडली. सोंचे पायपलायनीक कितले पयशे सँक्शन जाल्ले आनी कितले पयशे खंय वापरले ते सांगचे म्हूण कोर्टान सरकाराक एफिडेवीट फायल करूंक सांगल्या. सोंची मायनिंग वाठारांतल्या लोकांचो पिवपाच्या उदकाचो इशू सोमारा हायकोर्टान आयलो. सोंचीच्या लोकांक पिवपाचें उदक सप्लाय करपाच्या पायपलायनीची सद्या स्थिती कितें आसा काय म्हूण हायकोर्टान सरकाराक विचारले. मायनिंग वाठारांतल्या लोकांक पिवपाच्या उदकाची पायपलायन रोखडीच घालून दितले म्हूण ऑक्टोबर 2017 एडव्होकेट जनरलान कोर्टाक सांगिल्ले. मार्च आयलो तरी पायपलायन घाल्ली ना. याचिकादार गोवा फाउंडेशन सांगता ते प्रमाण 140 कोटी रुपया ह्या पायपलायनीक सँक्शन केल्ले. एक तर त्या पयशांचो गैरवापर जाला वा पयशे अजून वापरूंकच ना. पिवपाचें उदक बुरशा टांक्यांनी स्टॉक करतात म्हणूनय कोर्ट तापलो. आतां सरकारान एफिडेवीट फायल करून कितले पयशे सँक्शन जाल्ले आनी कितले पयशे खंय वापरले ते सांगचे म्हूण हायकोर्टान सरकाराक सांगला. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. मोपा विमानतळाच्या सुवातेर हिसबा भायर झाडां मारप चल्ल्यांत म्हूण मडगांवचे रेनबो वॉरियर्स फाउंडेशन पणजे फॉरेस्टाच्या डेप्युटी कन्झर्वेटराच्या ऑफिसांत पावले. एनजीटीन तांची केस आदींच भायर मारल्या. तशेंच झाडां मारप चल्लां ते सरकारी जागेंत. हे केशींत आपूण कांयच करूंक शकना म्हूण फॉरेस्ट कन्झर्वेटरानूय केस भायर मारली. The main grounds of the appeal was that permission for felling of so many trees were given, and from their point of view, there were some. They were telling that some procedures are not followed, the marking of the trees have not been done. Hence, they have come for filing an appeal under the Preservation of Tree Act. So, the contention of the respondents, the two respondents, the Director of Civil Aviation as well as the Deputy Conservator of Forest, was that the provision for the felling of the trees were given because the land in question is a government land. The land belongs to Government of Goa, and the permission which has been given for the felling of tree the land belongs to Government of Goa. So, under the Preservation of Tree Act, the Government of Goa land will not be forming a part of the PTA. PTA generally is not applicable under the Preservation of Tree to the land which is belonging to the government. The Federation of Rainbow Warriors have already filed a case in the principal bench of Honorable NGT in the month of November, wherein all these facts were brought about by them, and they have already told
They have already told that these aspects have been told to NGT also. NGT is already seized of the matter. So when the case is already sub judice, so as an appellate authority under the PTA, it was beyond my purview to take a call in this matter. And he was आमचो appellate authority conservator of forest सांगता तो फक्त हातूंतल्यान भायर सरून सोदता आनी ताका हो इश्यू मेरिट्साचेर फॅक्ट्साचेर ताका कन्सिडर करपा नाका. सरकारान आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इतलेंच सांगूं जाय आसलें की झाडाक तुमी पयलीं नंबर तरी घाला आनी पयलीं एटलिस्ट कावंट करा. कित्याक 1 लाखा वयर झाडां आसा आनी 21,700 झाडां मारपाक परमिशन दिलां आनी सायटीर नंबर नासतना कावंट करनासतना सगळीं झाडां मारप चालू आसा. इतली दारां दिसता सगळे खटखटयतले आमी. जितले ऑप्शन्स आमचे कडेन अवेलेबल आहा सगळे ऑप्शन्स वचोन तेंचे दारां खटखटयतले. सगळे मंत्र्यांची गरज पडली पांय धरतले. पूण हे गोंयचो असो निसंताण करूंक आमी कशेंच दिवचे ना. कडेन गेलो जाल्यार ते सगळे मेळोन आहात आनी मेळोन सगळे आसल्या कारणान न्याय कोणाकूच मेळचो ना अशें दिसून येता. आतां जर मोपाचो प्लॅटो पळयत आनी ती आतां जर झाडां कापता ती पळयत जाल्यार अक्षरशः रडोंक येतले थंय पळयत जाल्यार रडोंक येतले. आनी झाडां वाटायली जाल्यार त्या झाडां खातीर जाय ते 40 ते 45 झरे आहा ते झरे आतां उरचे ना. झाडां कापले जाल्यार फुडल्या सिजनाक आमकां उदकूय मेळचें ना आनी उदका खातीर आतां हो एक व्हडलो प्रॉब्लेम आहा. गिव ए कमर्शियल ब्रेक.